नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबऱ्यो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कुलाल मारपेट प्रकरणांतले 3 दुबावित निमणे फातोर्डा पुलिशेक आयले शरण। दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान न्हयकारिल्लो अटकपूर्व जमीन अर्ज। बोगमाळो दर्यावेळेर आडकून पडली पर्यटकांची कार। वास्को पुलिशेन कार चलोवप्याक दिलें तालाव। पर्यटकांक भाड्यान दिल्ल्यो 24 खासगी गाडयो कळंगूट पुलिशेन केल्यो जप्त। 6 चारचाकी आनी 18 दुचाकी वाहनांचो आसा आस्पाव। पंचायत वाठारांतलो कोयर म्हापशान येताच कसो? म्हापशे पालिकेच्या कार्यपद्दतीचेर संजय बर्डेन उप्रासलो प्रस्न। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। 28 नोव्हेंबराक जाल्ल्या विजय कुलाल मारपेट प्रकरणात फरार आशिल्ले 3 आरोपी वॉल्टर फर्नांदीस, सायमन साल्दाना आनी जोसेफ फर्नांडीस आयज फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या मुखार शरण आयल्यात। ह्या 3 आरोप्यांनी एंटिसिपेटरी बेल दिवची अशी मागणी केली, मात न्यायालयान ती न्हयकारली। That on 28 November, an offence was registered at Fatorda police station of assault against 6 persons, and that video was viral all over the social media. So then immediately on that particular day itself, we arrested 3 persons. त्यांच्या घराकडे आणि बाकीकडे सोडून त्यांना अरेस्ट केले. 3 persons were absconding. They had applied for anticipatory bail, however it was rejected. Further, we compelled them to get surrendered, and today they have surrendered themselves. Further investigation is in progress. I am the IO under the supervision of PI Fatorda PS and SDPO Mara. हैदराबाद आमदाराची गाडी वास्को बोगमाळो दर्यावेळेर रेवेचेर चलयतना सापडली। ही माहिती पंचायतीक मेळ्ळ्या उपरांत सरपंच संकल्प महाले वांगडा हेर वांगड्यांनी बोगमाळो दर्यावेळेर वचून पळोवणी केली। पुलिसांनी हाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी सरपंच महालेन वास्कोच्या पुलिसांकडेन केल्या। तशेंच वर्स सोंपत आयला आनी दर्यावेळेर पर्यटकांची गर्दी आसा, अश्यो गाडयो दर्यावेळेर चलयल्यार पर्यटकांक त्रासदाय जाता अशें सरपंचाचें म्हणणें। अशा बेशिस्त पर्यटकां खातीर गोंयच्या पर्यटन वेवसायांचेर वायट परिणाम जाता आनी अशा पर्यटकांची चूक ताका दाखोवन दिवपाची गरज आसा अशें सरपंच संकल्प महालेन सांगलें। आता आमकां एक अर्द्या वरा पयलीं एक फोन येयल्लो आमच्याच लोकला कडल्यान की एक गाडी बिचाचेर देंवला आनी एज पर दॅट आमी सायडीर पावला आत्ताच। सायडीर पावल्या उपरांत आमकां नदरेक येयलें की TS 08 FK 9786 ही गाडी आनी एक MLA स्टिकर आसलो रायट। तेंच्यांनी आतां तो स्टिकर काडला आनी पयलीं आमकां जशें सांगलें फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जशी मेळ्ळी की वरदराम कृष्णाराव हो हैदराबादचो MLA त्याची गाडी अशें आमकां तेंच्यांनी पयलीं सांगलें। आतां तुमी सगळे प्रेस जमल्या उपरांत आनी आमी एक्शन घेता म्हणून सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी तो स्टिकर काडला। सांगपाक म्हटल्यार अशे तरेचे इन्सिडंट खंयच्याच बिचार गोंयच्या खंयच्या बिचार जावंक जायना। ते आमकां सांगता की खंय बरयल्लें ना बिचाचेर गाडी येवपाक जाय अशें ते सांगता आमकां, खंय बोर्ड ना आनी कितें अशें ते सगळें सांगता, पण बिचाचेर गाडी चलोवपाक अलावड ना। आमी प्रेसाकूय हांगासर तुमी सगळे जाण हांगा जमला त्याच प्रमाणे PI वास्को आमचो कपिल नायक तशें ट्राफिकाचे PI शैलेश नार्वेकर हांकां दोगांकूय इन्फॉर्म केला। कांय मिनटां भितर पोलिसूय हांगासर पावतले आनी एज पर दॅट तेंचेर जो अरेस्ट जावपाक जाय जाल्यार अरेस्ट जावनी कित्याक हांगाच्यान एक प्रेसिडेंट सेट जावपाक जाय की बिचार अलावड ना अशे तरेचे इन्सिडंट जावपाक जाय। कित्याक बीच हो रस्तो न्हू, इतले तरेन आतां न्यू इयर येयल्ल्या कारणान आनी एंड ऑफ द इयर चालू आहा, बिचाचेर आमचे ट्युरिस्ट आहा, सगळे लोक भोंवता, लोकल्स आहा, ट्युरिस्ट आहा, तांकां ही हार्म जावं शकता गाडी चलयता आसतना। आमी सुद्दां खंयचीच गाडी अलाव करना, तरी आसतना आमच्या नजरेक नासतना ही गाडी बिचार पावली आहा। सो जर पुलिसांक एज पर द लिगली कितें एक्शन जाता आमी
डिमांड करता पंचायती सायडींतल्यान की हेच्या मुखार कितें जावपाक जायना. ह्या मनशाचेर कोण ड्रायव्हर आसलो जे गाडी चलयतालो ताका इमिजिएटली तेंच्यांनी अरेस्ट करपाक जाय जाल्यार अरेस्ट करची आनी कितें चलनचे इश्यू करपाक जाय. गोवा गव्हर्मेंट इज व्हेरी फर्म आनी आमचो मिनिस्टरी आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, सो तेणी तेची कॉग्नायन्स घेवची, तेचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी तेची कॉग्नायन्स घेवची आनी इमिजिएटली ह्या गाडयेचेर जे आनी अलॉंग विथ ड्रायव्हर आनी कोण आसले तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. ती एक्शन जावची कित्याक हांकां ट्युरिस्ट जे गोंयान येता तांकां एक शिस्त लागपाक जाय. अशे तरेचे ते वयल्यान परते उलयता, क्रॉस जाता, जेन्ना आमी तांकां आडोवपा येता तेच्या खातीर तुमच्या नजरेक हाडून आमी सांगता की अशा तरेच्या ट्युरिस्टांक फुडें 3-4 दीस ट्युरिस्ट हेवी अमावंटान गोंयान येतले, सो अशा तरेच्या ट्युरिस्टांक खंय तरी शिस्त लागपाक जाय. तेच्या खातीर आयच्यान हांगाच्यान एक खंयच्यान तरी एक प्रेसिडेंट सेट जावपाक जाय आनी अशा कितें हेंचेर एक्शन लिगली जावपाक जाय. आमी पुलिसांक आपयला आनी आमी ऑन द सायड आहा तांकां रावता सद्या. बेती वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. सदांच ह्या रस्त्याचेर अपघात जायत आसता. मंगळारा सकाळी 9:30 वरांचेर ह्या फोंडकुलाक लागून बेंगलोरच्या एका पर्यटकाचो अपघात जालो. रस्त्यार पडिल्ल्या ह्या फोंडकुलाचेर कोणूच लक्ष दिनात म्हूण थळाव्या लोकांनी आरोप केला. गोंयांत येवपी पर्यटकांक सारकी साधन सुविधा ना देखून पर्यटक बेजारल्यात. पर्यटन मंत्री करता कितें असो प्रस्न थळाव्यांनी उपरासला. मंगळारा कळंगूट पुलिसांनी रेंट अ कार हांच्या अंतर्गत भाड्यान दिवपी सुमार 6 खासगी गाडयो तर 18 स्कूटरी कळंगूट पुलिसांनी जप्त केल्यात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्या आदेशा प्रमाण कळंगूट पुलिसांनी ही मोहीम चालू केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडली कारवाय करपा खातीर न्यायालयान प्राधिकरणाक तशेंच आरटीओक अहवाल सादर करतले. मंगळारा कळंगूट पुलिसांनी रेंट अ कार हाच्या अंतर्गत भाड्यान दिवपी सुमार 6 खासगी गाडयो तर 18 स्कूटरी कळंगूट पुलिसांनी जप्त केल्यात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्या आदेशा प्रमाण कळंगूट पुलिसांनी ही मोहीम चालू केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडली कारवाय करपा खातीर न्यायालयान प्राधिकरणाक तशेंच आरटीओक अहवाल सादर करतले. पुराय महाराष्ट्रांत वेंगुर्लेचो कोयर प्रकल्प बरोच फामाद आसा. स्वच्छादूत जावन शार नितळ दवरपा खातीर वावुरपी दिवचलच्या ज्येश्ठ नागरिकांनी आयतारा महाराष्ट्रांतल्या वेंगुर्ल्याच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. दिवचलच्यान 11 ज्येश्ठ नागरीक आयतारा वेंगुर्ल्या गेल्ले. वेंगुर्ल्याच्या प्रकल्पांत कोयराचें वेवस्थापन आनी कोयराचेर कशी प्रक्रिया करतात ते विशीं ह्या ज्येश्ठ नागरिकांनी म्हायती जाणून घेतली. त्याने तो तिथल्या तिथे वेळ वाचवलाय. फील्डवरच ते गोळा करून घेतात आणि केंद्रावर जेव्हा कचरा आणला असतो तो जर पूर्णपणे तयार तसा झालेला नसेल तर वर्कर्स जे आहेत नेमलेले ते करतात. आता त्यांचं वैशिष्ट्य असं आम्हाला आढळून आलं की त्यांनी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल केला. तो कसा झाला तर त्यांनी सुरुवातीपासून त्याचं व्हॅल्युएशन केलं. जो कचरा गोळा जातो त्याची प्रक्रिया केल्यानंतर
त्याची किंमत मिळते, त्याला व्हॅल्यू निर्माण होते. शेतकऱ्यांना म्हणा किंवा अन्य काही म्हणा, ते सॅलरी जी आहे त्याच्यातली प्रोजेक्टमधली ती ते 10 रुपये लिटरने विकतात आणि लोक ते घेऊन जातात. दुसरं सुकाच त्या सॅलरीचा सुका भाग जो आहे त्याच्यापासून लाकडाच्या कांड्यासारखं ते तयार केलं, ते जळावसाठी वापरता येतं आणि अन्य कामासाठी खत म्हणून सुद्धा ते वापरता येतं. अशा पद्धतीनं वापरलं आणि प्रत्येक गोष्टी विकून ते पैसे मिळवतात. असं लक्षात आलं की त्यांना दरवर्षी 11 लाख रुपये खर्च येतो ह्या प्रोसेसिंगला, कचरा गोळा करणं आणि ड्रायव्हिंग, पेट्रोल वगैरे ह्याच्यात. तो सगळा खर्च त्यांना मिळतो. साधारण 12 लाख रुपये उत्पन्न त्यांना त्याच्यातून मिळते. आणि ह्याचा मुद्दा काय होता की जो कचरा गोळा केला होतो तो विशिष्ट पद्धतीने जर तो वर्गीकरण केलं आणि प्रोसेस केला तर त्या प्रत्येक प्रोसेसमध्ये तुम्हाला पैसे मिळतात. जाग्याच्या नदरेन सेंद्रिय शेतीत गोंय तिसऱ्या पावण्यार आसा. केंद्र सरकारान जारी केल्ल्या अहवालांत राज्यांतल्या 1.29 लाख हेक्टर शेती क्षेत्रांतल्यान सुमार 22,749 हेक्टर वाठार म्हळ्यार 17.64% वाठार सेंद्रिय शेती खाला आसा अशें दिसून आयलां. केंद्रीय सरकाराच्या सुचोवण्या प्रमाण फाटल्या कांय वर्सांत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी सेंद्रिय शेतीक चालना दिवपाचो यत्न सुरू आसा. हातूंत सिक्कीम पयलें, उत्तराखंड दुसरें, गोंय तिसरें, मिझोराम चवथें आनी मध्य प्रदेश 5व्या सुवातेर आसा. नवो कोविड व्हेरियंट BF7चे जर भारतांत दुयेंती वाडले जाल्यार कितेंय उपाय येवजण करची पडटली. ते खातीर देशभरांतल्या हॉस्पिटलांनी मंगळारा मॉक ड्रिल्स जाली. गोंयांत लेगीत GMCत अशें मॉक ड्रिल जाले. हॉस्पिटलांतले कोविड इमर्जन्सी वॉर्डाची तयारी, ऑक्सिजनाची पुरवण, व्हेंटिलेटर बेड्स तशेंच प्रशिक्षीत कर्मचारी ह्या सगळ्या गजालींचो ह्या वेळार नियाळ घेतलो. फाटल्या कोविड ल्हारा वेळार ऑक्सिजन नाशिल्ल्यान GMCतल्या कांय कोविड दुयेंतींक जीव वगडावचो पडिल्लो. मात ह्या वेळार हो उणाव आसचो ना अशें भलायकी सचिवान सांगलें. GMCतली वेवस्था योग्य आनी अप टू डेट आशिल्ल्याचें लेगीत आरोग्य सचिवान म्हणलां. और अब तो डेट है और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज आप जानते हैं गोवा की हेल्थ फैसिलिटी इंडिया की नंबर 1 फैसिलिटीज में एवरीथिंग इज परफेक्टली इन ऑर्डर. आपने भी देखा होगा यहाँ पे हमारे साथ तो बहुत डिटेल मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिसिन है, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो सब रेडी पोजीशन में नहीं. अब कोई ऑक्सीजन का इशू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे PSA प्लांट लगा दिए. LMOs हैं, हमारे इंटरनल सप्लाई सफिशियंट है और सिंपली ये मॉक ड्रिल है. जैसे कि हर सिस्टम मॉक ड्रिल करता है वैसे मेडिकल सिस्टम भी नेशन वाइड मॉक ड्रिल कर रहा है. तो कोई फियर वाली बात नहीं. येरादारीचे नेम पाळात आनी रस्त्यावयले अपघात टाळात. भुरग्यांच्या हातान वाहनां दिवं नाकात असो संदेश दीत दिवचल पुलिशेन मंगळारा शारांत येरादारी विशीं जागृताय केली. होमगार्ड श्याम सुंदर गावस हांणी मृत्यूदेव यमाचो भेस केल्लो. यमदेव हे ह्या मोहिमेचें आकर्शण थारिल्लें. नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर दिवचल पुलीस स्थानकाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला ही जागृताय केली. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या दुचाकी चालकांक आडोवन तांकां येरादारी नेमाविशीं समज दिवन तांकां येरादारी नेमाविशीं म्हायती पत्रकां वाटली. आयची ही जी मोहीम चाललेली आहे ती फक्त ट्रॅफिक रूल फॉलो करच्या खातीर. खरें तर आयज कित्येक मनीस विदाउट हेल्मेट वयता आनी त्यामुळे कितलेशेच एक्सिडंट जावन त्यांचे अपघात जातात. ते टाळच्या खातीर आयज बिचोलीम पुलीस स्टेशनाच्यान ही मोहीम काडलेली आहे. तेन्ना सगळ्यांनी हेल्मेट घालून गाडी चलोवपाची आहा. 4 व्हिलर चलयतना तेंच्यांनी सीट बेल्ट घालपाची सक्त गरज आहा. तशीच मायनर जे भुरगे आहा खरें तर त्यांच्या बापायन हो मॅसेज आहा
की जे मायनर भुरगे आहात तांकां विदाउट लायसन्स कोणीच गाडी दिवपाची न्हू, ही प्रत्येकाच्या बापायची जबाबदारी आसा. तेन्ना ट्राफीक रूल्स फॉलो करपाची गरज आसा. 2022 हे वर्स सोंपपाक आता फकत 4च दीस उरल्यात. कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूप गोष्टी आमी वगडायल्ल्यो आसल्यो तरी लेगीत हे वर्स उमेदीचे आनी नव्या संकल्पाचे आशिल्ले. धाकटुलें गोंय अशें आंतरराष्ट्रीय पर्यटना खातीर फामाद, तशेंच गोंयचें अस्तित्व राजकारण लेगीत पुराय देशांत चर्चेचो विशय आसा. 2022 वर्साक बाय बाय म्हणटना पळयात ह्या वर्सा भितर राजकीय मळा वयले हे हायलायट्स. पक्षनिष्ठा मतदार, प्रामाणिक कार्यकर्ते, वचना, देवाच्यो शपथी या सगळ्यांचो एका घडयेत विश्वासघात करून पक्षांतर करपाची 1987 सावनची परंपरा गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या वर्सा लेगीत पाळ्ळी. भाजपान गरज नासतना लेगीत काँग्रेसीचे 8 आमदार गरयेक लायले आनी आपले सरकार आनीक घटमूट केले. पूण त्या आदी गाजलो तो कलांगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मदीं ओडिपीत जाल्लो भ्रष्टाचाराचो वाद. आनीक एक म्हत्वाची घडणूक ह्या वर्सा जाली ती म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवान्स हो स्थानीक पक्ष ह्या वर्सा वेंचणुकेत विधानसभेत पावलो आनी ह्या पक्षान बद्द 10% वोट शेअर मेळयले. 2022 गोंयच्या राजकारणात आनी कितें घडले ताचो हो धांवतो नियाळ. 1990 ते 2000 या 10 वर्सांत 15 मुख्यमंत्री पळयल्ल्या गोंयच्या आमदारांक पक्ष बदलूपणा ही खंयची नवी भावनी. ह्या वेंचणुकेंत लेगीत तेच घडले. वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्याच्या काळा भितूनच 8 आमदारांनी काँग्रेस पक्षाक बुड्ड्याक मारून भाजपांत प्रवेश केलो आनी काँग्रेसीक घर लागली. काँग्रेस 11 वयल्यान 3 आमदारांचेर पावली. विधानसभेक विरोधी पक्षनेतोच उरलो ना. ह्या वर्साची आनी एक महत्वाची घडणूक म्हळ्यार गोंयकारां खातीर पोगो बिल हाडपाचे अजेंडा घेवन पयलीच फावट वेंचणुकेत देविल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या स्थानीक पक्षान 10% वोट शेअर मेळयत विधानसभेत एंट्री मारली. अपक्षांचो तेंको आशिल्ल्या सावंत सरकाराक खरें म्हटल्यार मोगोची गरजूच नाशिल्ली. मोगोक सरकारांत येवपाचें आसात जाल्यार ढवळीकारान पयलीं भाजपांत प्रवेश करूंक जाय अशी मागणी बाबूश आनी हेर आमदारांनी केल्ली. पूण केंद्राचो दबाव हाडीत सुदीन ढवळीकारान मोगोक घेवन ह्या सरकारांत प्रवेश मेळयलोच. इतलेंच न्हय जाल्यार मंत्रीपद लेगीत मेळयलें. मुख्यमंत्री जावपाक धोपराक बाशिंग बांदून बशिल्ल्या मायकल लोबोची मात ह्या वर्सा बरीच गचमुड्डी जाल्ल्याचे चित्र राजकीय मळार दिसले. वेंचणुकेच्या म्हयनोभर पयलीं भाजपाक सोडून काँग्रेसीत आयिल्ल्या मायकल लोबोक परतून एक फावट भाजपातूच वचचें पडलें. मजगती कळंगूट, नागोवा, साळगांवच्या ओडिपीत मायकलान कसो घोळ केला हे कागदापत्रा सयत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन लोकां मुखार हाडले आनी लोबो राणेचो वाद पेटलो. पूण कांय दिसा उपरांत लोबो भाजपात आयलो तेन्ना मात हो विशय अचकीत थंड जालो. आनीक एक विशय जो बरोच चर्चेत उरलो तो म्हटल्यार कला मोगींचे जीव आशिल्ल्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो. टेंडर काडूंक नासतना लेगीत 60 कोटी रुपया मोडून जाल्ल्या ह्या नूतनीकरणाच्या बांदकामात कसो भ्रष्टाचार जाला ते दाखोवपाचो यत्न विधानसभेत विजय सरदेसायान केलो आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक बेजार करून सोडलो. ह्या वेळार शहाजहानान ताज महल बांदपाक कॉन्ट्रॅक्ट काडूंक नाशिल्ले हे गोविंदान केल्ले विधान लेगीत बरेच व्हायरल जाले आनी गोविंद वादाच्या भोवऱ्यांत घुस्पालो. आमदारांच्या फुटाफुटी खातीर गोंयचे हालूंक लागिल्ले राजकारण परत एकदा वादाच्या कचाट्यान मेळ्ळे ते म्हळ्यार लोकांचो विरोध आसून लेगीत सरकार गोंयांत हाडूंक सोदपी वेगवेगळ्या प्रकल्पाक जाल्ल्या विरोधा खातीर. हातूंत सांग्यार जावपी IIT, सरकारान चालीक लावपाक येवजिल्ले जेटी धोरण, TCP अमेंडमेंट्स आनी सरकाराच्या हेर थारावा आड सामाजीक संघटना, विरोधी पक्ष आनी जनतेन केल्ली आंदोलनां बरीच गाजली. TCP मंत्री विश्वजीत राणेक TCP अमेंडमेंट्स रद्द करच्यो पडल्यो. ह्या वर्साचे विधानसभा अधिवेशन गाजयले ते गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एकमेव आमदार विजय सरदेसायान. कला अकादमी, PSI भरती, PWD खात्यांतली भरती, रस्त्याची कामां आनी ह्या सरकाराच्या हेर येवजण्यांतल्यान चलपी भ्रष्टाचाराचेर विजयान मुखेलमंत्री आनी सरकाराच्या हेर मंत्र्यांक घाम काडलो. आपाचो वेन्सी, आरजीचो विरेश आनी काँग्रेसीचो युरी ह्या आमदारांनी अधिवेशनात सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले.
गोयच्या राजकारणाक धडोवन बडोवन चेपून गुड्डावन राजकारण करपी ह्या फुडाऱ्यांचो राजकीय खेळ वर्स निमणेक पावले तरी लेगीत रंगता. काँग्रेसीच्या फुटीरवादी आमदारांक ना अजून मंत्रीपदां ना महामंडळां. नव्या वर्सात तरी ती मेळू ह्या आशेर हे बंडखोर आमदार आसात. पण खरें म्हळ्यार गोयच्या राजकारण्यांनी लोकांचो विस्वास पुरायपणान वगडयला. म्हूण आतां गरज आसा ती गोंयकारांनीच गोंयचो फुडार थारोवपाची. 2023 येवकार दितना गोंयकारांनी हो नवो विचार घेवन फुडें वचूंक जाय हीच अपेक्षा. रश्मी नरसे जोसेलकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.